म्हज्या उगडासाक घोडा ही जेजूची आज्ञा मानून भवात्यानो फुडें सोडा निसपेटून मोनितोड करून यात्निक सेवक पेटोवन सोडा योगारा दिवल्या गायोन करून निसामेटे आजी साया मानोर बाकाची रूप साक्रामेंतास वारीसिका सुर्गींचें सुख मागून ही मिसाची भेट हांव समर्पितां. तुमी तुमच्योय गरजो बारून भक्तीपणी ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेयात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रतीच्या बाबडीन पवित्र तीन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां उडकून घेवया. आनी दूख धरून सगळीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबडींदो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबडींदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, भाग्यवान मॅक्सिमिलियान मारियाक तुज्या याज्ञिकाक आनी रॉक साक्षाक निश्कळंक आंकवार मायेच्या मोगान तुवें बोल्लय आनी ताचें काळीज तुवें पेल्याच्या मोगान आनी मनशाक जिखून घेवचे उर्बेन पेटयलें. आमकांय तुजे मोहिमे खातीर मेहनतीन मनशाची चाकरी करूंक आनी अशो मरोपर्यंत तुज्या पुता जेजू सारकें जावंक तांचे विणवणेन फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो कोरो देव तुजें सवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. दुसरे सुमुटीचे पुस्तकावेलें वाचप. मोइजेसान पोरचे कोडे उलोवन म्हणलें, इस्रायला, आतां सर्वेस्पो तुजो देव तुज्या लागीं कितें मागता? मागता तें इतलेंच,
सर्वेस्परा तुज्या देवाचें तुवें बेन धरचें, ताच्या रस्त्यांनी चलचें, ताचो मोग करचो. सगल्या तुज्या आत्म्यान सर्वेस्परा तुज्या देवाची सेवा करची. तुज्या बरेपणाक हांव तुका आयज दितां तें तुज्या सर्वेस्परा देवाचे कायदे आनी नेम पाळचे. पळे, सोर आनी स्वर्गाचो सोर्ग, पृथ्वी आनी तातूंत आसा तितलें. सर्वेस्परा तुज्या देवाचें तरी मोगा खातीर तुज्या पुर्वजांचेर ताचें काळीज आसलें आनी ताच्या फाटल्यान ताचे संस्थीक आनी आयचो दीस पर्यंत तुमकांय सगल्या राष्ट्रांची ताणें विचून काडली. म्हणटूच तुमच्या काळजाची सुनोत करात आनी आपल्याच वाद्याची जावं नाकात, कित्याक सर्वेस्पोर तुमचो देव म्हणल्यार देवांचो देव, दोनयाचो दोनी व्हरतो. बोलिश्ट आनी भिरांकूळ देव तो मनशाची तोंडां पडेना, उलोवचूय घेना. अनाथांक आनी विधवांक तो नीत मेळोशें करता. पुरक्याचो तो मोग करता आनी ताका जेवूंक पांगरूंक दिता. तर पुरक्याचो मोग करात, कित्याक इजिप्ताच्या देसान तुमी परकी आसल्यात. सर्वेस्परा तुज्या देवाचें तूं बेन धरतलय, ताची सेवा करतलय, ताका चिटकून रावतलय, ताच्या नांवान तूं सोपूत घेतलय, ताकाच तुवें वाखाणूंक जाय. तो तुजो देव तुज्या काशा दोळ्यांनी पडयलेल्यो येद्यो व्हड आनी अजापाच्यो वस्तू ताणें तुजे खातीर केल्यात. आनी तुजे पुर्वज इजिप्तांत गेले तेन्ना ते सोतारां वयर नासले जाल्यारूय सर्वेस्परा तुज्या देवान तुका 11 वेळ्या नोखेत्रां इतलो वाडयला. देवाचें उतर हे. आमचो जबाब सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुजाल्याम. म्हणुया, सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसालेम. सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुजाल्याम. सियोना तुज्या देवाची स्तुती कर. ताणें तुज्या दारवट्याचे आडामे गोठ केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सुदोव केल्यात. जबाब सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुसालेम. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्यात सवस्काय आनी पुश्ट गोंव दिवन तो तुका दादोशी करता. संवसाराचेर तो आपलें उतर पाठयता. सुळसुळीत ताचो शब्द परगट जाता. जबाब सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुसालेम. जाकोबाक तो आपलें उतर कोडीत करता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याय राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक नात. जबाब सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसालेम. उद्गार. शुभ वर्तमाना वरवीं सुम्या जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत
वांटो घेवचे खातीर देवान तुमकां आपयल्यात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोव्या. शिसांक घेवन जेजू गालिल्यांत आसतना ताणें तांकां म्हणलें, मनशाचो पूत लोकांच्या हातांत पडटलो, ताका जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा देव ताका पुनर्जीवन करतलो. आनी तांकां मोठी कोंत जाली. आनी ते कफरनामान पावतच देव मंदिरांचो दंड घेतल्यानी पेद्रूस अशें येवन विचारलें, तुमचो गुरू देव मंदिरांचो दंड फारीक करिना? पेद्रून जबाब दिलो, कोत्ता. आनी अशें म्हणून घरांत भितर गेलो. पूण जेजून ताच्या आदीं उलोवन म्हणलें, सिमांव, तुका कितें दिसता? संवसारांतले राजा कोणाकडचो दंड वो सरकारपटी घेतात? आपल्या घरच्यां वो पोरक्यांकडचो? ताणें जबाब दिलो, पोरक्यांकडचो. अशें ताणें म्हणल्या उपरांत जेजून ताका सांगलें, म्हणटच घरचीं सुटलीशीं जालीं. पूण तांकां वायट देख दिना जावंक दोरयांत वचून गरी घाल आनी पयलीं पावता ती मासली दवर. तिचें तोंड उगड आनी तातूंत तुका रुपयाचे 2 नाणे मेळटले. ते घे आनी म्हजे आनी तुजी पोटी तांकां दी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. आयची वाचपां बेस बरी माक्सिमिलियान मारिया कोल्बेक लागतात. आनी तूं म्हणटली, वय फादर सालाक आनी पयली 2 वळ्यो, कित्याक ताका मनशांच्या हातांत घातलो, मनशाच्या हातांनी ताका धरलो आनी शेकीमेर जिवेशी मारलो. मारतीर तो, ताका लागून हांवें थांबडें आंगोस घातलां. पूण तितल्यानूच ताचें जिवीत सोरता काय? कित्याक जिवेशी मारलो तें भोव गरजेचें. आनी दुसरो भाग जी घडणी शुभ वर्तमान आमकां सांगता ती सारकी बेस बरी माक्सिमिलियानच्या जिविताक लागता. जेन्ना हिटलर राजवट चलयतालो तेन्ना हॉलोकॉस्ट म्हणलें जालें. हॉलोकॉस्ट म्हणल्यार कितें? सगळ्या जायत्या मनशांक ताणें धरले, एका प्रेजावांत कॅम्प केलीं, एक्सटर्मिनेशन कॅम्प म्हणजे काबार करपाची कांपां तितूंत घातलीं आनी तांकां सगल्यांक जायती पिडापीड दिवन जायते कोश त्रास दिवन टॉर्चर आमी म्हणटाले. ही टॉर्चर डॅम आनी मागीर एनायलेटेड डॅम. मर्डर म्हणना, मर्डर म्हळ्यार सारकी सिंपल जाता. सारकी पिडा दिवन 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 तांकां तेंची गॅस घालप, तांकां असल्यो चिंतूंक आनी उच्चारूंक लागून म्हाका सारकें ईट येता म्हणाय, इटयेकोच्या चड सांगूंक लागून सारकें इतले ताचो टॉर्चर जालो. प्रितीच्या बाबीणो, जेन्ना हे हॉलोकॉस्टाची खबर येता तेन्ना आमकां दिसता जुदेवांक मारले. वय जुदेव आहात, चड आनी चड जुदेव लोकांक ताणें मारले. पूण त्या बराबर जायते कातोलीक पाद्री मेले, जायत्यो कातोलीक माद्री मेल्यो, मारून उडयल्यो. जायते सिमनारिस्त मेले, जायतीं ओपांगुळां, थोंटीं, लोलीं, तकलेन सारकी नासलोलीं तांकांय मारलें. जायतीं भुरगीं मारलीं जीं जुदेव आनी दुसऱ्या कोण धर्माचो जावं कॅथोलीक आनी जुदेव काजो जाल्यार तांकां जुदेव ते पायक काळो मायक काळो तेंगे भुरग्यांकूय मारलीं. कित्याक हिटलर राजवट चलयता इस्लान शिकयताले, वय जुदेवांक मारूंकूच जाय. पूण तुम चिंताय सरकाराक कितलो देस्पेस जाता तो ह्या ओपांगुळांक पसून.
ह्या तकलेन सारकें नासलेल्यान जेवण दिन राशन दिन जाणटी आहाय तांकां ती कांय काम कोनाय फकत जेयताय तांकां माल्यार उदीक बरें आनी त्या काळाचें हें शिकप घेवन लोकूय म्हणटालो सारको हिटलर करते सारको कित्याक आख्खे आमगे राष्ट्राक लॉस इट्स अ नॅशनल लॉस आमगे इकॉनॉमी सकयल वयता कित्याक हांकां सगल्यांक पोसून पडटा जाल्यार माक्सिमिलियान कोल्बेन कितें केलें माक्सिमिलियान कोल्बेन जायते पाद्री तांकां माल तेण कित्याक ते उब रावले हो कायदो आनी राजवट चलयता ती सारकी ना कित्याक आयज प्रश्न येता दंड फारीक करचें वो करचें न्हू आम म्हणटालें जेजून काय बरें एग्जाम्पल दिवंक जातालें फारीक कोन्ना आसतना ही कुड हॅव स्टार्टेड अ रेवल्युशन म्हणून हांव फारीक कोन्ना मानून घेयना तुगे कायदो पूण उगडा आसतरात क्रिस्तांवां न्हू क्रिस्तान केलें ना जाल्यार आयच्या समाजान आमी संवसारां हाय कायदे मोडूंक न्हू आमगे काम कायदे बदलूंक जे कायदे देवाक मान दिनात जे कायदे देवाचो अधिकार सारको भायर उडयतात जे कायदे मनशाळ न्हू जे कायदे स्वताचेर आनी नितीचेर बांदून हाडनाय ते कायदे बदलूंक न्हूय मोडूंक कायद्यांक मान आहा कित्याक एका सरकारी अधिकारान वा सरकारान केल्या कायद्यांक आमी मान दिताय पूण ते मोडूंक आमकां कोणें अधिकार दिलो ना आज पर्यान मान दितली आमी पूण आमी वावुरतलीं सरकारा बरा मेळोन सरकारा समजान हे कायदे बदलूंक दॅट इज द ग्रेटनेस ऑफ क्रायस्ट तेण दिलें जेजूनच म्हळां हांव दिना जाल्यार खोटी देख जातली वायटो बी देख जातली ह्या पासत माक्सिमिलियान कोल्बे मेलो तो वावुरलो आपकें जिवीत समजावंक सोलें की चलत तें सारकें ना लोकांक जिती मारप अमक्या धर्मा म्हूण तांकां सतावप आनी तांकां खाबार करप हें सारकें ना ती आमची मत जियेतालीं आमची मत रावतालीं आनी कित कित नाक जालो चिंतून तुका दिसता तीं सगल्या आमच्या राष्ट्राच्या वायटाचो गुन्यांव म्हूण दे आर द कॉज फॉर अ नॅशनल प्रॉब्लम्स म्हूण हें सारकें ना तो कायदो ही राजवटकेचें धोरण एटिट्यूड ऑफ द रुलर्स बदलूंक वावरलो देखून मातीर मोडचें पडलें आनी शेकिमेर मातीर मेलो तेन्ना सायबिणीन ताचें मागणें छाती पावयलें तेणें कितें मागलोलें सायबिणी कडेन म्हाका दोनूय मुकुट जाय सायबिणीन ताका एक पाटी दोन मुकुट दाखयले एक धवो एक तांबडो धवो जावन आसा आंकवारपणाचो वर्जिनिटी तांबडो मुकुट क्रावन जावन आसलो मार्तीरपणाचो तेणें सायबिणी एंग मान म्हळें सायबीण माय म्हाका दोनूय दी तो आंकवार पाद्री कसो मेलो आनी मार्तीर मेलो दोनूय मुकुट घालून सायबिणीन तिका दिलें तर आयज माक्सिमिलियान कोल्बेची ही देख घेवया की आमी संवसारांत आसतना आमी कायदो मोडचो आमकां कसलोच हक ना पूण आमी वावुरता आमची भासाभास करून धायलो करून कायदो बदलूंक आनी एक नवो कायदो सगळ्या मनशाच्या बरेपणा खातीर घडून हाडूंक आनी हें बोग गरजेचें ह्या समाजांत जियेतना क्रिस्तांवां सदांच उजवाड आनी फळेर आनी देख बरी नागरिकां कशें जावचें ती लोक सांगता वो ते चड कोताय म्हूण आमी खाला पडचें तांकां कितें कोत्तात तें करूंक दी पण आमी क्रिस्तांवां क्रिस्ताची देख घेवया सरकाराक मान दिवया देशाचे कायदे पाळटना वावरुया जे कायदे मनीसकुळा आड जे कायदे देवाक अपमान ते बदलूंक न्हय मोडूंक माथेचे भांगार करून भेटोवनीक आमी गायन गावुया C24 पान 30 आनी 8 C24 पेज 38 Show that
मोच्या बाबळीन मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. ह्या तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी वळमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन बापा आमची देणी तुका भेटयतना कालतेपणी आमी मागता. भाग्यवान मॅक्सिमिलियन मारियाची देख घेवन आमच्या जिविताचें समर्पण दिसपट्टी करूंक आमकां आदार दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतल्यान उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काळे आनी सोदताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मॅक्सिमिलियन कोलबे तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगोत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पर्यंत तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घट कोत्ताय आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सुम्ये वरवीं तुजें बळ सपूर्णायेन पोट जोडयताय. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. Sorvesporaci navi Dehada kasoi Usorgi dugasoi. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रोगोत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कर्राचें हें रोगोत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे गुडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पयत सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा, कार्दियाल फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या यत्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे
देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मतान सर काळीन तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमच्या सडवंडराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तिच्या धर्म तांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी सौम्य तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या काच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली कोमयांच्या वेळार आमी गायन गावया जेजू मोच्या देवा D17 पान 50 आनी 6 D17 पेज 56 जेजू मोच्या देवा
प्रार्थुया. सौम्या जेजू, तुज्या कुडी रोगतांत तुवें आमकां पोसलाय. जशें भाग्यवंत माक्सिमिलियन मारयेचें काळीज ह्या पवित जेवणांत प्रिती मोगाच्या उज्यान पेटलें, तशेंच आमचीं काळजां त्याच मोगान पेटोवन वचूं. आनी हें आमी तुज्याच नांवान तुजे लागीं मागता जेजू, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. फाल्यां 15 ऑगस्टाची आंकवार मरेच्या सर्गावरणाची दबाची परब सोलेमनिटी ह्या पासत मिसां इगोचेन 6:30 वाजता 8 आनी 9:15 वाजता. केरांतूय कपेलांत मीस आसतलें 7:30 वाजता. फाल्यां संत म्हणटोच होली डे ऑफ ऑब्लिगेशन सगल्यांक मिसाचे बेटेंत वांटो घेवंक कायदो आसा. सांजे आमची तरणाटी युनिटी कप घडून हाडटात. इल्लोसो वेळ इगोचे लागीं येवया, सारुया, कुशालकायेन आमच्या गांवचो एकवट वाडोवया. फाल्यां आमचो देशाचोय स्वतंत्रतायेचो दीस 76th year ऑफ इंडिपेंडन्स. मागुया आमच्या देशा पासत. देशाक आमची मागणी जाय. सरकारा पासत मागात, जावं सेंट्रल जावं स्टेट. आमचे पासत आमी बरी नागरिकां जाल्यार बरो सरकार आमकां सदांच मेळटलो. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. शेवटाक आमी गायन गावया. जैतिवंत आमचो देव. यू 30 आनी 3 पान 240 आनी 8. यू 33 पेज 248.